मोगाचे आबा भणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाक जेजूक रिगून रावन ताचे खरे पाटलावदार कशे जावंक जाय. तो जरी तर आमी जेजूक रिगून रावतले जाल्यार, देवाक रिगून रावतले जाल्यार कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर आमचो भावार्थ आनी विश्वास देवाचे थीर आसूंक जाय. कित्याक आमच्या जिवितान आमी जियेता आसतना बरें घडटा, वायटूय आमचेर येता. खास करून बरें आसता तेन्ना सगळें बरें आसा, आमी चलत वता फुडें आमच्या जिवितान. पूण जेन्ना आमचेर वायट येता, विरोध जाता, कोश्ट येता, दुमाळो येता, ते वेळार आमचो भावार्थ आनी विश्वास हालोंक लागता. पूण ते वेळार आमी खऱ्यांनीच आमचो भावार्थ आनी विश्वास देवाचे थीर दवरूंक जाय. जे परी आयचे पयले वाचपान जेरेमायासान केलें, ताका विरोध करूंक लागले. देवानूच सर्वेस्पर देवान ताका विचून काडलेलो पोरजे की बरी खबर सांगूंक, तांचें जिवीत बदलूंक, परत देवा कडेन येवंक, बरें जिवीत जिवंक. पूण ही बरी खबर स्विकारून जिवीत बदलचे सुवातेक ताचो विरोध करूंक लागले, ताची मस्कोरी करूंक लागले आनी शेकी ताका नाच करूंक सोदताले. हें सगळें तो अनुभवता आनी तो आपलो भावार्थ आनी विश्वास देवाचे थीर कोत्ता. कित्याक तो जाणा ताचे बरोबर एक व्हड झुजारी आसा आनी तो जावन आसा देव. आनी तोच ताका हे सगळे विरोध हो कोश्ट दुमाळो येता ताचो फुडो करूंक आनी फुडें वचूंक आदार दिता. तशेंच दुसरे वाचपान आमकां उगडास केलोलें आसा की जे परी आदावान हें पातक केलोलें आसा, जेजून आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं आनी पुनर्जीवन जावन तें आमकां ताणें सुटका दिलोली आसा ते पातका वरवीं. आनी आपल्या जिविता वरवीं तो परत आमकां उदाहरण दिता कशे भशेन आमी देवा बापाचेर विश्वास दवरून थीर गोड सांग जाय आमचो भावार्थ. आनी शेकी शुभ वर्तमानान जेजू आमकां दाखोवन दिता जें आमी आयकलां, जें आमी अनुभवलां तें आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय, दुसऱ्यांक दिवंक जाय, न्हय आपणाकूच दवरूंक जाय. कित्याक आमकां सांगलेलें आसा कशे भशेन आमी जें आयकलां तें सभे माजार वचून परगोट करूंक जाय. म्हळ्यार आमचो अनुभव जो आसा जेजूचो, आमचो जो संबंद आसा देवा बरोबर, तो मोगाचो एकवटाचो संबंद तो दुसऱ्यांकूय आमी दिवंक जाय वो शिकोवंक जाय कशे भशेन आमी देवाक एकवटान आमचें जिवीत जिवंक जाय. हेंच आमी पळयता सान फ्रांसीस शावेराचे जिवितान. युरोप देशान जल्मोन व्हडलें दायज आसलें ताचे कडेन, तरी आसतना जेजूक तो वेंग मारता. जो अनुभव ताचो आसलो देवा बापाचो, जेजूचो, मोगाचो, ताका बोगसोणें ताणें अनुभवलें, तीच बरी खबर तो देवाचे पोरजेक दिवंक भारताक येता. आनी असो जियेता आसतना खुबशे कोश्टूय सोंसचे पडले. कित्याक खूब जाण ताचो विरोध करी ताका पयस करूंक सोदताले. आपलेच लोकूय ताका विरोध कोत्ताले. म्हणल्यार हांगासर पोर्चुगीज जे आसले तेवूय ताचो विरोध कोत्ताले. पूण तरी आसतना तो थीर आनी गोट रावलो देवाचेर. तर आमी हे संवसारान जियेता आसतना आमकांय क्रिस्ती तत्वांचेर चलता आसतना विरोध कोत्तले वो आमचे दुमाळो येतलो. तर आमी आमची क्रिस्ती तत्वां सोडून संवसार दाखयता ते वाटेर चलूंक जाय ना. जेजू आमकां उगडास कोत्ता, तशेंच सान फ्रांसीस शावेरूय आमकां उगडास कोत्ता. जे परी जेन्ना ताका दुमाळो ओ कोश्ट सोंसचे पडले, ताची नदर सदांच जेजूचेर आसली. आनी ताचे लागून ज्यो मुर्त्यो आमी पळयता सान फ्रांसीस शावेराचेर सदांच एक खुरीस आसा आनी ताची नदर ते खुर्सार आसा. आनी ताचे वरवीं जेजू वरवीं ताका शक्ती घोटाय मेळटा आपले जिविताचे फुडले पावल मारूंक आनी बरी खबर परगोटूंक. तो आमकांय तीच शक्ती आनी घोटाय मेळोवन जेजूचेर आमची नदर जावं दी आनी ताचे वरवीं आमी ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगोटूंक आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी आमकां आदार मेळटा म्हूण मागुया.